ब्लॅक अँड व्हाईट आणि हांव राजू नाईक. म्हजे बरोबर आसा मनीषा उसगांवकर, जाका आजूच काँग्रेस पक्षान एक्सपेल केला, पक्षांतल्यान अशें काडून उडयलां. तुका आनी शर्मिला सिद्दीकीक दोगूय जाणांक काडून उडयलां. दोगूय जाण तुमी वोकल फेस ऑफ काँग्रेस. म्हाका सुद्दां हें दिसलें कितें आमी तुमचे कडेन पळयतात एक वोकल फोर्स म्हणून, खडेगांठ लिडरशीप, आक्रमक लिडरशीप. तुजे सारके मनीस सामके सत्ताधारी पक्षाच्या बालेकिल्ल्यान वचून तो किल्लो हालयता, ताका पक्ष काडून उडयता. म्हणजे जेन्ना एका अर्दान BJPचेर आवाज बोवाळ करप की ते आवाज लोकांचो चिड्डून उडयतात, लोकशाय काबार करतात, आनी तुजे सारके मनीस जे खडेगांठ पर्यंत उलयता, कोणाक भिना, ताका काँग्रेस पक्ष काडून भायर उडयता. म्हणजे तुका कितें? म्हाका तेच दिसता न्ही, म्हाका अशें दिसता की हांव ओपनली नांव घेवन अटॅक करता. किंवा विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट 70 सुद्दां विश्वजीत कोण म्हणना, बाबा म्हणटा, त्या मतदारसंघातल्यान विश्वजीत राणे अशें म्हणून हांव जे पळय इश्यू घेता, मे बी काँग्रेसीक ते आवडनासतले. आनी कितें सांगतले हांव जेन्ना 70 आतां तुमी पळयलें आसतलें 4.5 वर्सां 22 म्हाका टिकेट दिली. 70 अशें जाता की कोण टिकेट घेता, इलेक्शन जातकीर पळून वता. खुबशे पयलींचे सगळ्या नांवां घेवन तुमी जाणा आसतले. सेकंड इलेक्शन पर्यंत कोण पावना. हांवें जिद्द केली की विश्वजीत राणेचे अगेन्स्ट जर म्हाका काँग्रेस पार्टी टिकेट दिता, म्हजे सारके एक सामान्य मनशाक जर इतलो विश्वास दवरता जाल्यार हांव तो विश्वास काबीज करून दाखोवन दितलें की विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गडार विश्वजीत राणेक शिंगार घेवपी कोण तरी आसा. म्हणून हांव 4.5 वर्सां लढलें. डिसिप्लिनरी कमिटी म्हणजे कितें प्रकरण आहे? डिसिप्लिन हांव फर्स्ट टायम आयकता. कित्याक अमित पाटकर प्रेसिडेंट आसतना जना भंडारी किंवा बाकीचो इश्यू जाला, हांव मदीं पडूं ना कित्याक आमी जनरल सेक्रेटरी. पूण MK शेखाच्या गोलाक सुद्दां धरलो म्हणून आमी आयकलें. लेटर हेड पिनून उडयली म्हणून आयकलें. तेन्ना सस्पेंड केली, इन्क्वायरी केली, तांणी एपॉलॉजी मागली आनी घेतलें. मेन म्हणजे म्हाका आनी शर्मिला सिद्दीकीक अजून आजच्या टील डेट सस्पेंडेड म्हणून अजून ऑर्डर मेळुना. तुका सस्पेंड केला म्हणून फक्त तुम्ही पेपरांनी वाचले? हांवें मिडियाचेर वाचलें. म्हाका दिवन आनी म्हाका एक लेटर आयलें की WhatsApp मेसेज आयली की म्हजेर ही डिसिप्लिनरी कमिटीन मिडिया कडेन वचून उलयलें म्हणून म्हाका आपयलें. MK शेख आनी एवर्सन वालीस बसलो. हांवें म्हजें एक्सप्लेनेशन दिलें. जालें. हाजे भायर हांवें विचारलें तांकां, म्हाका सस्पेंड केला रे? ना, आमकां मिटिंगेक डिसिजन घे मिनिट्सान बरयलां. ना, कोणाक तरी फोन केला रे ताका सस्पेंड का म्हणून ते थंय ताका विचारतात. डिसिप्लिनरी कमिटी म्हाका विचारता हांगा आपूण इन्क्वायरी करतना तिसऱ्याक विचारतात ते सस्पेंडेड म्हणून तुवें बरयलं रे का म्हणून. म्हणजे काँग्रेस पार्टी नॅशनल पार्टी, लोकल काय रिजनल पार्टी न्ही. अरे केला रे ताका सस्पेंड विशय विचारपाक. लोकल हे नॅशनल पार्टीन तांचे कडेन बरयल्लें ना, म्हजे कडेन लेटर ना. म्हणजे म्हाका खबर आसा आनी हांव गोंयकारांक सांगता, विश्वजीत राणे आनी ताज्या बायलेच्या अगेन्स्ट आवाज हांव करता. म्हज्या घरार फातरूय मारून जालें, सगळें करून पळयलें. लास्ट म्हाका आनी ऑप्शन तांचे कडेन नाशिल्लें. आवाज उठयलो विश्वजीत राणे काय करना, फातर मारले 2 सोड, ताजे परस चड डॅमेज काँग्रेसीन तुका केली. पण आता लोकांनी विचार करपा जाय, तांणी म्हाका डॅमेज केली का काँग्रेस पार्टी स्वता आपल्याक डॅमेज करून घेता? कोण आसा 70? 4.5 वर्सां हांव थंय 70 आसा. वोट चोरी केन्ना प्रोग्राम जालो वाळपय? म्हाका सांग. हांव आशिल्लें न्ही तुमचे बरोबर, एक जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले. आयले खंयचो आमदार आयलो वोट चोरी प्रोग्राम घेवन? हात जोडो प्रोग्राम जाले गोंयान. वाळपय आयले कोण? आमदार कित्याक येना वाळपय? कित्याक येना त्या आमदारांक तांणी विचारपाचें न्ही, मिडियान विचारपाचें. ऑपोजिशन लिडरांक 4.5 वर्सां कितलेदा वाळपय पांय दिलो. उजगांवच्यान स्टार्ट जाता, पांय दिलो. बाकीचे सोड, स्वता पांय दिलो ऑपोजिशन लिडरान सांगचें. आतां हांव जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसीचे, हांव झेडपीक उबें राविल्लें. हांव झेडपीक उबें रावन एका पंचायतीच्यान 3000 मतां घेतली. आनी हांवें म्हज्या तरेन, म्हज्या पटीन, म्हणजे विश्वजीत राणे कडेन फायट रात दीस झेडपीक दिली. आमदार 3 आसा आमकां, अपूर्व यायचे 3. एकलो तरी आयलो फुक्या तोंडान म्हाका फोन करून विचारलें, मनीषा तुका कितें लागतलो आमचो हेल्प? कोणें विचारलो? 4.5 वर्सान एकाय आमदारान तुका केन्ना कॉन्टॅक्ट केलो ना, तुका विचारलें ना, तुजे कडेन साथ दिलो ना? सोडूच हांवूच व्हिडिओ काडटा, हांवूच प्रेस घेता, हांवूच शिंगार घेता.
म्हाका एक सांग, आमदारांनी वाळपय एक सोड पाय दिवना, म्हादयचो तरी इश्यू घेतलो आमदारांनी, म्हादये कडेन तरी प्रामाणीक रावले. आणि आता जे म्हणतात पळय आमी गोंय राखण यात्रा करतले, हांव युरी आलेमावाक ओपन चॅलेंज करता, गोंय राखण यात्रा करता न्ही तो, गोंय कोणाकडेन राखपाक सोदता तुम्ही? हे 39A अंडर विश्वजीत राणे जे कन्वर्जन करून जी पळय गोंय काबार करपाक वता, ताजे अगेन्स्ट गोंयकारांच्या खातीर गोंय जर राखपाक सोदता, वाळपय करची तुम्ही पहिली स्टार्ट ती यात्रा. आणि वाळपयच्या लोकांक आव्हान करचे ह्या आमदारांनी की ह्या फाटी विश्वजीत राणे घरादारात पळोवया. म्हाका सांग, ही जे पळय हें पळय कितें चल्लां, तूं एकमेव आशिल्लें जें सामकें सडेतोड उलयतालें, प्रक्षोभक उलयतालें, सनसनाटे उलयतालें, आनी ताका लागून एक आवाज निर्माण जातालो. फक्त तो 70 जायनाशिल्लो, ताजे प्रतिध्वनी सगळें गोंयभर जातालें. शर्मिला सिद्दकीनय तशें काम करून दाखयलां. तुमी आवाज जाल्ले काँग्रेसचे, जेन्ना काँग्रेसीचे कोण उलयना तेन्ना तुमी 1-2-3 लोक सतत उलयतालीं. हे आवाज चिड्डून उडोवप हें कितें? म्हाका सांग, ही स्ट्रॅटेजी तुवें म्हणलां इलेक्शनाक 6 म्हयने उरल्यात, काँग्रेसी कडेन स्ट्रॅटेजी ना. आतां तूं म्हणटा ती यात्रा काडटा कशी सुरू जातली कांय कळना, फक्त कोण तरी यात्रा काडप हें उलयतात. हांणी सगळ्यांनी एक पॉलिटिकल एक स्ट्रॅटेजी, एक व्यूहरचना करपाक जाय न्ही. ताजे खातीर तांचे बरोबर कोण आसतले, उलयतले कशें, खंयच्या मतदारसंघान खंयचे इशू घेतले, कितें तुवें आयकलां कितें? ती म्हाका हांव आतां एक विचारता, यात्रा केली म्हणपाक म्हाका सांग, यात्रा केली, आतां हांव मडगांव आपयलें सुद्दां नांव घेवन दिगंबर कामतीचे अगेन्स्ट झगडटाले. तूं म्हाका शिवोले आपय, कलंगूट आपय, मायकल लोबोचें नांव घेवन झगडटाले. कित्याक म्हाका दुखतालें, कित्याक हे सरकार जे जावपी आशिल्लें आमचें कशें जावन हे डिफेक्शन, हांणी डिफेक्शन केलें आनी हे खापर आमच्या माथ्यार आयलें. वचत तेलो एक तुमकां काँग्रेसीक मतां दिवप म्हणजे डिफेक्शन करप. हे नश्ट करपाक 4.5 वर्सां आमी मेली. आमच्या आमदारांनी किंवा कोण, आतां हांव कितें म्हणटा, गिरीश चोडणकर आतां आयलो, बरोबर, तो सामको म्हणटात तो सामको निश्ठावान काळजांतल्यान 4.5 वर्सां गिरीश चोडणकर खंयच्या मतदारसंघान वचून डिफेक्शन केल्ल्या आमदाराच्या नांवान एक प्रेस घेवन किंवा एक ताकद दाखयल्ले म्हाका दाखया. तोच कित्याक तुमचे हायकमांडांतले कितले लोक आयले गो? म्हणून हांव कितें म्हणटा, हायकमांड, आतां तुमी म्हाका म्हणात हांवें मिडिया कडेन उलयलें म्हणून म्हाका सस्पेंड केलें म्हणलें. हायकमांड ताजे पयलीं एकूच मिनीट, कितें तुमी नक्की अशें उलयल्लें जाका लागून हांवें आतां सांगता, हांवें उलयलें की प्रेसिडेंट अमित पाटकराक काडपाक हांव आतां पळय म्हाका एक्सपेल केलें, कोणी तरी उलयतलो, कित्याक अरे इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना येदो व्हडलो हार्श डिसिजन कित्याक घेतलें पार्टीन. तशेंच आमी विचारलें, आमी काय हायकमांडा कडेन वचपाक शकना. निंबाळकाराक कॉल केली, ठाकरेक कॉल केली, जेन्ना कोण रिस्पॉन्स दिना तेन्ना मिडियाच्या थ्रू तरी आयकतली म्हणून आमी विचारली अमित पाटकराक कित्याक काडलो. तो काडटकीर तुवें निंबाळकर आनीक माणिकराव ठाकरे हांकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी 4 दीस पयलीं विचारिल्लें अशें कितें डिसिजन जावपाचें आसा, कानार पडटा, तांणी कोणें रिस्पॉन्स दिवना. आमी खरगे सरा कडेन सुद्दां वचून मेळिल्ली, बेंगलोर हांव गेल्लें. आमी पत्रकार म्हणूनय हांवें माणिक ठाकरेक विचारिल्लें अशें तरेचें कितें चल्लां बरें तें जालें न्ही. अमित पाटकराक काडलें म्हणून आमी विचारलें. तेन्ना आमी मिडिया कडेन फर्स्ट टायम वतगीर ठाकरे आनी निंबाळकर येवन फॉर्च्युना, नानुटेलान आनी खंय खंय तुमी 5-5 दीस आसता, येना अशी न्ही, खानापुरा येता तशी ती हांगा येवन वताच. पयस काय न्ही बाबा, तुमी आंध्राची हांची न्ही, हांगा कर्नाटकान महाराष्ट्रा येवन आसतात तुमी. कालूय 5 दीस आशिल्ले, फाटल्या दिसा. तेन्ना एक जनरल सेक्रेटरी कितें प्रॉब्लेम जाला, चुकून एक फोन कॉल केलो कोणें जाल्यार दाखोवचो, चुकून. हांव म्हणटा मुद्दम एक चुकून काय झालं तिचं काम, अशें चुकून कोणें आपयलें आमकां, म्हणजे तुमी एक्सपेल करता. 450 वर्सान ह्या निंबाळकर किंवा माणिकराव ठाकरे कॉन्टॅक्ट आसतालो तुजो? 4.5 वर्सां कशें आशिल्लें तांकां. आतां हांव येतालें प्रोटेस्टांक, हांव आसतालें, खंयचोच प्रोटेस्ट म्हणटा तो हांवें 4.5 वर्सां चुकूना. जेन्ना राहुल गांधीचेर सुद्दां पळय अटॅक म्हणजे कोणें कितें उलयलें हांव व्हिडिओ काडटालें, म्हाका वायट दिसतालें. किंवा कोणी ठाकरेचेर सुद्दां उलयलो हांव व्हिडिओ काडटालें. कित्याक आमची पार्टी म्हणजे घर, ती कितें तुका पोसना, लायफ टायम कितें तुजें संवसार चलोवचे ना. पूण एक देख आशिल्लो, पार्टेन म्हाका टिकेट दिली, म्हजी ड्युटी 4.5 वर्सां त्या प्रामाणीकपणान हांवें काम केलां. तुमकां एक सांगता, हांव BJPच्यान आयिल्लें,
हांवें बीजेपीच्यान आयिल्लें म्हणून तांचे कडेन कोणा कडेन कॉन्टॅक्ट दवरुना. कोणाच्याच बर्थडे किंवा कोणाच्याच पुजेक किंवा कोणाच्याच चवथीक इतले म्हजे वळखीचे आसा पूण केन्नाच वचूना. कितें ज्या पार्टेन म्हाका टिकेट दिली हांव प्रामाणीक रावलें. ह्या आमदारा भशेन हांव सीएमागेर वचून नेवऱ्यो खावन बसून थंयी बरें. मागीर तुमी म्हाका सांगात, हें हांवें विचारलें, म्हज्या आमदारां कडेन सदांच झगडीं आसतालीं. हांव हें विचारतालें, तुमी जेन्ना ओपोजिशन म्हणून वता गूण कसले गायतात तुमी त्या आमदारांचे आनी मंत्र्यांचे? कशें दिसता तुमकां? लोक आमचेर कसो नेवरे खातात, नेवरे कसले खातात? नेवरे खावपाच्योच आसा. आमचे सारखे हिंदू खूब आसात. खरें जाल्यार कर्नाटकान आमदार आनी मिनिस्टर सुद्दां आमचे हिंदू आसा. मुद्दम वचून दाखया, सीएमागेर नेवरे खातात तुमी आनी विश्वजीत राणेगेर तुमी लिगली कामां करपाक वता आनी ओपोजिशन खंयचे? हें हांव उलयतालें. हांव तांकां पयलींच्यानूच नाका आशिल्लें. हांव सरळ विचारतालें, एक्सपोज करतालें. म्हाका पळय अशें आसा, हांवें पयलीं सांगलां, म्हज्या मनान भितर दवरून तोंडार हाशें करपाक जायना. कित्याक हांव मरून काम करतां. म्हाका देवचन सांगता खंय राव, म्हाका 27 म्हजें काँग्रेसीचें सरकार जाय. कित्याक गोंयकारांची एक अपेक्षा आशिल्ली. बीजेपीचे अती जाला. म्हाका एक सांग, हे पक्षांतली गटबाजीचो परिणाम अशें म्हणटात अशें दिसता? न्ही, गटबाजी लास्ट मोमेंटाक केलीच. कित्याक केली? आमी कितें म्हणटात, जेन्ना आमी स्ट्रॉंगली वतालीं, 10 ZP दिले, 1 MP दिलो, जेन्ना आमी आमच्या स्ट्रॅटजीन वतालीं, 27 आमकां दिसतालें आनी गोंयकारांक दिसतालें गोंयान बदल जाता. हें सगळें घुसपागोंदळ आतां कित्याक केलो तर? बरें, हें सेंट्रलाक खबर आसा काय ना तेंय खबर ना. आतां सेंट्रलाक आमी म्हणटात हाय कमांड, आमकां अजून खबर ना हो हाय कमांड म्हणजे कोण? एक्च्युअल एक मनीस आसता काय ती कमिटी आसा काय गांधी फॅमिली काय वेणुगोपाल आनी खरगे म्हणजे हाय कमांड? हेच खबर ना. कितें उलयलें हाय कमांडाक विचारतात म्हणटा. अरे हाय कमांड कोण? जेन्ना गोंयकाराचे तुवें एक जेन्युइन प्रश्न केल्लो जो तुज्या अन्यायातलो विरुद्धाचो आवाज आशिल्लो. आणि हांवें हें सांगता, तुवें अमित पाटकराचे म्हणजे अमित पाटकराक दवरी म्हणून हांवें हें करूं नाशिल्लें. हांव कितें म्हणटालें, गिरीश चोडणकर इलेक्शन जातकीर रिजायन जावन वता. 4.5 वर्सां जेन्ना आमच्या सारक्या भुरग्यांक एक जाणटे कोण तरी घरान आसलो म्हणटा पळय, तसो एका घरांतल्या मनशाची गरज आशिल्ली. आज जे काँग्रेस हावसान दिसता, आतां सुद्दां गेल्यार आसतले, हे केन्नाच 4.5 वर्सां आमकां दिसती पडूना. जेन्ना आमकां भुरग्यांक गरज जाय आशिल्ली तेन्ना आमी कितें म्हणटालीं, अमित पाटकराक काडटालो एक नवो फेस कित्याक दिवना? आसा आमचे कडेन. कित्याक नवो फेस पळयतकीर गोंयकारांक हें उलोवप. आतां तुमी कमेंट वाचतात न्ही, पयलींचे ते कमेंट येता, परत तीच हिस्ट्री. 6 म्हयने उरल्या आनी 6 म्हयन्याक तुमी आतां ऑर्गनायझेशन बांदतले, हाका काडटात ताका घेतात आनी आमी कितें म्हणटात, पयलीं 8 डिफेक्शन जावन 8 जाण गेले, सगळे खापर माथ्यार, आनी आतां आमी घेतात ते खंयचे घेतात? म्हण लोक तुमचेर विश्वास दवरतलो कित्या वयल्यान? लोकांनी म्हाका सांग, कोणी म्हणटा पळय जीप हे उलपतगेर थंड सुद्दां खातना भंय दिसता उलपत म्हणून. लोकांनी 2 वेळा भोगला आनी आतां तुमी RSSचीच आयडियोलॉजी आशिल्ली तेच उठ्ठा सुट्टा भितर घेतात. तो कोण तरी पळयात, घेवपाक जाय म्हणून डेली चालू आसात. आतां काँग्रेस ऑफिसान कोण पण वळखीचे कोणूच पयलींचे ना कशे. नवे सगळे घेतात पळय, खंयचे खंयचे कित्याक घेता? फक्त वयर दाखोवपाक दिल्लीक आमी हाका घेतलो ताका घेतलो ताका घेतलो डेली. म्हणजे गिरीश चोडणकर येतकीर सामकी लायनी लागल्या अशें दाखोवपाक सोदता. घेता तातून वेचून घेयात. एक सांग मनीश, हें सगळें बरोबर आसा. कशें जाता, तूं जेन्ना उलयता तेन्ना तूं पाटकाराच्या ग्रुपाचें कशें दिसता? जेन्ना एक पार्टीन भितर हायकमांडाचेर तुमी विश्वास दवरचो पडटलो, ते जेन्ना लिडरशीप बदलतात तांची कांय कारणां आसूं शकतात. हे जेन्ना लिडरशीप बदलता की तुजो हायकमांडाचेर विश्वास आसपाक नाका. हांवें तुमकां तेंच सांगलें न्ही, हांव पाटकराचे ग्रुपाचे कशें, म्हाका गिरीश चोडणकरान हाडला न्ही. म्हाका टिकेट दिल्ली तेन्ना पाटकर कोण तो भुरगो जाणटो काळो म्हाका खबर ना. जेन्ना त्या खुर्चेर तो बसलो ताणें म्हाका सांगलें, वाळपय मतदार संघ आमकां काँग्रेसी कडेन परत हाडपाक जाय आनी त्या खातीर तुका जाय तो सपोर्ट आपूण करता. हे उतराचेर हांव पाटकराचे सोयरे न्ही, म्हाका खबरूय ना. म्हाका हें उतर ताजें एक लागलें की ताणें सांगलें तुका केन्ना गरज पडटा आनी तो जर येदो तुका पार्टीन घेवपी गिरीश चोडणकर आनी मागीर तुका पॉलिटिकली सपोर्ट केलो पाटकर. पॉलिटिकली म्हणजे त्या खुर्ची. आतां तुमी पळया, गिरीश चोडणकर आसतना गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट म्हणून मानतले, घरान सगळे जाण बापायक मान दिवन वताले. पाटकर बसलो. हांव कितें म्हणटा, तिसरो समज जर फाल्यां सुनील कवटणकर पण कोणीय बशिल्लो जाल्यार प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट न्ही. आमकां कितें, आमी ताज्या ग्रुपाचे म्हणल्यार आमकां कितें तो व्हरून जेवपाक व्हरता
पोसतालो खावपाक व्हरतालो आमकां पोसतालो अशें कांय नाशिल्लें न्ही. आमी इतलेंच विचारलें जेन्ना इतलें सगळें सारकें चलता आसतना एक प्रेजिडेंट कित्याक चेंज केलो तो मागीर कोणीय आसूं हो प्रश्न. आनी तुमी म्हणटा पळय हायकमांड म्हणून आमकां हायकमांड आतां 4.5 वर्सां वेणुगोपाल केन्ना गोंयान येवन आमकां बसलो 4.5 वर्सां तुमी आयकले प्रश्न केल्लो आमी वेणुगोपालाक पळयलें आनी ताणें कितें सांगलें गिरीश के बारे में कुछ मत बोल. म्हणजे हांवें सुद्दां म्हणलें वायट दिसूं लोकांक किंवा कोणाकूय तुमी आयिल्ले ते आमकां मेळपाक येवनाशिल्ले. हांव म्हजें लिस्ट म्हणजे हांवें 4.5 वर्सां कितें केलें आमी हे घेवन गेल्यार आमकां सस्पेंडेड म्हणली ऑर्डर दिनासतना. म्हणजे तुमची मायंडान म्हाका सांग काँग्रेस कोणा खातीर लडटा गोंयान भितर सत्ता हाडपा खातीर लोकशाये खातीर एक बरें राजकारण करपा खातीर काय आपले थोडे लोक हाडून बसोवप सीएम खुर्चे खातीर लडटा. झगडी सीएम खुर्चेचेरूच हे काँग्रेसीचे ठपकोच लागिल्लो आसा. म्हाका सांग काँग्रेस जर सारकी स्ट्रॅटेजिकली वता जाल्यार आज हांव विचारता आतां हांव अमित पाटकराक जितले मानता तितले युरी एलेमावाक मानता. हांव जर मिडिया कडेन अशें उलयलें युरीन म्हाका कॉल केलो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तूं एक कॉल करून विचारलें हरशी तो कॉल करतालो युरीचे आनी म्हजें उलोवप जशें अमित पाटकरा कडेन जाता तशेंच जातालें. हांव युरीकूय सपोर्ट आनी युरीनूय म्हाका सपोर्ट केल्लो. म्हणजे वाळपय मतदारसंघाचो सोडून बाकीचे कडेन जे पळय खंय कितें आशिल्लें युरी म्हाका सपोर्ट करतालो सोडून वाळपय मतदारसंघ. येस हांव सरळ सांगता नाजाल्यार ताणें सांगचें वाळपय मतदारसंघान आपूण तुजे बरोबर अमक्या टायमार खंबीरपणे उबो रावलो. ताणें न्ही तिनूय आमदारांनी सांगचें. लोकसभेच्या इलेक्शनाक सुद्दां युरीन सांगचे लोकसभेच्या इलेक्शनाक आपूण वाळपय लोकांकडे मतां मागपाक आयलो एल्टनान सांगचे आयलो म्हणून. तरी सुद्दां हांव मानतालें चल वाळपय लक्ष घालना न्ही गोंयान तरी बाकीचे कडेन तुमी सपोर्ट करा. तुका काडपाचो न्यूज पयलीं बीजेपीन पावली आसतली कित्याक म्हाका सस्पेंडेड म्हणून ऑर्डरूच दिवना. म्हाका एक्सपेल करपाचें हें पयलींच्यानूच चिंतिल्लें आसतलें तांणी त्या फक्त मुहूर्तकाल मेळ्ळो आसतलो तांकां. ना जाल्यार सस्पेंडेड ऑर्डर दिवन म्हाका आपोवन माणिकराव ठाकरे किंवा अंजली निंबाळकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन गंभीर आरोप केला की अशे तरेचे जेन्ना तुका काडपाचें कळटा तुका काडचे पयलीं ते बीजेपी लिडराक कळटा मागीर हें कितें गो जे लोक सिरियसली राजकारणा कडेन पळयतात तांकां दिसता की गोंया भितर एक घटमूट ऑपोजिशन तयार जावचें सत्तेर येवपाचें प्लॅन. ह्या ऑपोजिशनाक सुद्दां एक तळमळ ना एक पॉलिटिकल एक जे कितें आक्रमकता जाय ती ना. तूं सरळ सरळ एक येदे व्हडले पदाधिकारी आरोप करता किंवा अशे तरेचे मिली भगत आहा. हांव आरोप कित्याक करताली काल तुमकां विजय सरदेसायचे हे पळयतकीर कितें दिसलें अमित पाटकर एलायन्स सदांच अमित पाटकराचेर आरोप जातालो अमित पाटकराक एलायन्स नाका एलायन्स नाका एलायन्स नाका. अमित पाटकरान कितें सांगिल्लें फक्त झेडपीक आमी इंडिव्हिज्युअली या आमकां आमची ताकद कळटली आनी मागीर आमी एलायन्साक जाय. म्हाका जेन्ना कळटलें की म्हजे एक वाळपय मतदारसंघान इतले वोट्स आसा आरजीचे इतले वोट्स आसा तेन्ना तो मतदारसंघ आरजीक दिवपाचो काय तो काँग्रेसी कडेन उरपाचो काय तो गोवा फॉरवर्डाक दिवपाचो हे डिसिजन करपाक मेळटा. तेन्ना घे बोवाळ अमित पाटकराक एलायन्स नाका एलायन्स नाका एलायन्स नाका. अमित पाटकरान सांगलें झेडपी इलेक्शन आनी अमित पाटकरान स्वता मोरून वचून 10 सीट हाडले. अमित पालेकरचे जो पळय आरोप जालो की तो सीएमाक लागीं आसा म्हणून पाटकार ते कितें पळय म्हाका सांग सीएमाक लागीं जालो म्हणून आरोप आसा पळय आतां हाजेर आसा हांवें सांगलें न्ही प्रूफ दिया. तो विश्वजीत राणेच्या अगेन्स्ट उलयता म्हणटकीर सीएमाक लागीं आसा म्हणटा. आतां म्हाका सांगा म्हजेरूय तेच आरोप जाता आसतले. आरोप करपी कितेंय करतात न्ही पूण प्रूफ दियात न्ही. बरें म्हाका सांग मनीषा आतां इतलें सगळें जालें तुजो फुडलें एक्शन कितें कोणाची म्हजी हांव इतलेंच सांगता गोंयकारांक मनीषा उजगांवकर पॉलिटिशियन म्हणचे वाटेचे एक सोशल वर्कर म्हणिल्लें म्हाका चलतलें. कित्याक हांगा आसून हांवें तुमकां म्हजी तथ्य परिस्थिती हांव इतले दीस उलयनाशिल्लें. 4.5 वर्सां म्हाका खंयच्याच आमदारांक वाळपय मतदारसंघान आनी पर्य मतदारसंघान हात दिलो ना वयर चडपाक किंवा इश्यू घेवपाक. ते हांव इंडिव्हिज्युअली करतालें ते कंटिन्यू करतालें. गोवा काँग्रेस म्हणून एक पक्षाची आतां नोंदणी जाता एक नवो पक्ष तयार येता काँग्रेसीच्याच नांवान आनी अशें म्हणटात की तुमचो ग्रूप ताचे फाटल्यान आसूं येता असो आरोप जाता. ग्रूप पळय खरें सांगता गोवा काँग्रेस येता म्हणून हांवें आयकलें गिरीश चोडणकरांनीय आरोप केला आनी कोणा कडल्यान आयकलें पूण म्हाका अजून पर्यंत कळना की गोवा काँग्रेस कोण करता. कोण म्हणटा सालसेत करता कोणें तर म्हाका सांगलें 70च्यान मयेच्यान तो पार्टी येता म्हणून. अजून गोवा काँग्रेस फॉर्म जावं ना.
बरें कोण करता तोय कोणाकडे प्रूफ ना. वाऱ्यावयली गजाली काय कोण आमचेकडे मुद्दम खेळटा प्रँक करता तेही खबर ना. पूण हांव इतलेंच सांगता, हांव जी पार्टी तिडकीन गोंयकारां खातीर वतली म्हणजे गोंयकारांक जी सद्या पळय अशी उजो पेटला, मे बी ते वाडला सद्या पळय तुम्ही पळयला आसतले पेटला खरें पेटला इतको पेटला. तुमकां दिसता भायर मुद्दम तुमचे एक गोमंतकाचे कोणी धाडून एक सर्वे करात. तू म्हणटा ते अशें की सरकाराच्या विरुद्ध एक राग संताप आसा. आतां पळय इथॉनॉलाचो प्रॉब्लेम चलता, प्रत्येक कसलो प्रॉब्लेम ना असो ना. काल आमी पळयलें कॉन्ट्रॅक्टाचेर प्रॉब्लेम. हे सगळे मनशाबाय कशें आसता जाणा, लोकांक सरकाराचो एक राग आसता, तो राग वाडोवप, त्या रागाक एक आकार दिवप, ताजे राजकीय परिवर्तनान भितर एक रुपांतर करप, हाजे खातीर ऑपोजिशन पार्टी लागता. पर्रेकरान 2012 पळय ज्या पद्दतीन काम केलें न्ही, गांवांनी गेलो, एकलो तुमचो आमदार आमकां कितें दिसता पर्रीकरान परिवर्तन यात्रा काडून सत्ती केली म्हणून ती कितें ती यात्रा कितें ती कसली यात्रा काडटा. पूण ती यात्रा काडून ताणें कितें मुद्दे 70 आयिल्लो पर्रीकर 70 आयिल्लो आनी आमकां आश्वासन दिल्लें की विश्वजीत राणेक भितर उडयता. मागीर ते भितर उडोवपाचे बीजेपी केले. पूण तो ताजेर विश्वास तसो आतां विश्वास घेवन कोण येतलो? युरी एल्टन काल्लूस 70 एकूच येवन स्टेटमेंट. काँग्रेसी कडेन एक क्रेडिबिलिटी आशिल्लो लिडर आसा गो. आता क्रेडिबिलिटी आसा तो लिडर गिरीश चोडणकर हाडला न्ही सेंट्रलांतल्यान, म्हणून हाडला आसतलें न्ही ताका, कित्याक ताजे कडेन ती धमक आसा अशी आसतली किंवा तो पार्टेक लॉयल आसतलो. आयले ते 2 म्हयने भितर तूं काडून उडयलें म्हणून आता तो सांगता तो म्हणटा आपलो तुजे पेक्षा आवाज चड आसा, तुजो आनी आवाज कित्याक अशें दिसता आसतलें ताका, किंवा आपल्या कडेन जी टीम आसा ती चड आसा. तुजी एक्शन कितें? तूं आतां फक्त सोशल एक्टिविस्ट म्हणून काम करतलें काय तुका पॉलिटिकली काम करपाचें आसा? तूं खंयचे पार्टीन जॉइन? ना, हांव आतां सद्या फाल्यां हांवें कारापुरा वता. म्हजें सोशल वर्क पार्टी आसूं नासूं बंद जावचें ना. आनी दुसरें जी पार्टी 27 कोणाक तरी मत घालपाक जाय, कोणा खातीर तरी काम करपाक जाय, जी पार्टी खरीच गोंयकारां खातीर झगडटली. भितर काँग्रेसी कडेन उमेदवार आसतले न्ही? खंयचे? आनी सर्वीस करनालो उमेदवार कित्याक जाय? कोणाक तरी टिकेट दिवपाची आसा ते दितले. आमदार पयलीं येवन तशी दिसपाक जाय, लोक युथांक दिसपाक जाय की खरेंच हे आमदार तळमळीन विश्वजीत राणेक उडोवपाक तयार जाल्या. ही पार्ट्यांक दिसता, कित्याक काँग्रेस पार्टीक दिसता विश्वजीत राणे पडचो, तेन्ना लोक अट्रॅक्ट जातले. ना जाल्यार टिकेट कोणाक 40 मतदारसंघान घालतलेच कॅन्डिडेट, घालपाक जाय ते घालतलेच. म्हाकाय टिकेट 22 दिल्लीच, तशी कोणाक तरी दितलेच ते टिकेट. टिकेट मेळची ना अशी ना, मेळटली कोणाकूय टिकेट, दितले कोणाक तरी हाडटले. पूण त्या कोणाक दिता टिकेटीक कोणाक पळय जशी म्हाका दिल्ली ताजे बरोबर हे 3 आमदार आनी हो पार्टी प्रेसिडेंट दीस रात मरून विश्वजीत राणेक उडोवपाक काम करतलो काय हे पयलीं पळोवपाक जाय न्ही. तूं आतां उलयलें तें पळयल्यार अशें दिसता की काँग्रेस जिखून येवची ना 2027 बी. पळय काँग्रेस जिखून येवची ना, पूण हांव एक सांगता बीजेपी सरकार घरा वतले ते कशें ते तुमी विचार करात. आतां बीजेपी तूं म्हणटा पार्टी तुमचो ऑपोजिशन लिडर काम करना, गिरीश काम करना, तांकां लेगसी ताणें सोंपोवन उडयली जी चलताली फाटले 4.5 वर्सां, आनी आतां कशे तरेन ते काम करतात? तुमी कितें म्हणटात? गोंयान इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही सत्ता स्थापन करपाक शकता. रिजनल पार्टी रिजनल पार्टी कित्याक केरळान कितें केलें? सगळ्यो रिजनल पार्टी गोंयच्यो काँग्रेसच्या दारान आमकां घेयात, आमचे कडेन युती करात म्हणून सामके लाचार जावन उबे. हांव सांगता हे पळय लाचार युती करा म्हणटा मे बी तोंडान आसतले, भितरल्यान ते स्ट्रॅटजी करीत आसतले आपले वास्ट. तुमकां खबर आसा तांच्या पोटान कितें आसा तें? स्ट्रॅटजी चालूच आसतली न्ही. आतां दाखोवपाक घ्या. तूं म्हणटा की काँग्रेस जर तांचे कडेन सारकें वचना, एक स्ट्रॅटेजी तयार जायना, जाल्यार कांय गोंयच्यान एक कांय रिजनल पार्टी तयार जावन. हांव एक सांगता, गोंयकारांक 27 बीजेपी नाका. गोंयकार इंडियन नॅशनल लोकांक नाका. हांव राजकारण लोकांक नाका. इंडियन नॅशनल काँग्रेसी कडेन एक आशेन पळयता की नॅशनल पार्टी एक सत्ता स्थापन करतली अशें दिसता, कित्याक बीजेपी ना काँग्रेसी लोकांक. पूण जेन्ना लोकांक दिसतले की हे आमदार आनी हो प्रेसिडेंट गोंयकारांक एक स्टेबल गव्हर्नमेंट दिवपाक शकना किंवा येवचे ना, हांव सांगता लोक रिजनल पार्टी कडेन वळटले, जशें केरला आनी तामिळनाडू जाला. पूण गोंयान बीजेपीक 27 घरात धाडटले म्हणजे धाडटले. रिजनल पार्टीक 40 उमेदवार घालचे पडना.
कित्याक खंय कितल्यो पार्टी आसा आता ऐक आरजीची परिस्थिती किती जाली ती तूं जाणा आरजी क्षमता ना गोवा फॉरवर्डात कितले बाबा घालतले हाजे बद्दल आम आदमी पार्टी आसा पूण अजून तांची स्ट्रेटेजी ठरना ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर तूं म्हाका एक अशी ऑपोजिशन रिजनल पार्टी दाखय जी सगळ्या गोंयांत अस्तित्व दाखयतली आमचे सारखे मनीस तुम्ही पार्टी चिंतू नाका आमचे सारखे जे मनीस आसा हय. जे तयार जाल्यात पळय जाणी ध्येय धरला 27 बीजेपी त्या मतदारसंघात धाडटले शुअर 101% धाडटले ताजी पळय कीड काँग्रेसीक लागल्या काँग्रेसी कडेन स्ट्रॅटेजी जाय ती ना काँग्रेसीन ऐन वेळार लोकांक काडून पेल्यान केल्यात ऐन वेळार जे कितें वोकल फेस आशिल्लो मनीषा सिद्धगी हांगा काडून पक्षांतल्यान भायर उडयल्या म्हाका खरें शर्मिलाचें कितें आशिल्लें ना ते सोशल मिडियाचेर इतले पावरफूल हांव तोंडान हें उलोवपाक शकतालें हांव इश्यू घेतालें पूण ते एक हाचेर म्हणजे इंस्टाग्राम म्हण व्हॉट्सएप म्हण फेसबूक म्हण ते अशें एक्सपोज करताले बीजेपी किंवा कमेंट घालून किंवा आपले हाचेर दोनूय एका हातान ताळी वाजना असले सोशल मिडियाचे मनीस आमकां जाय आनी हेय जाय आशिल्ले सगळें जाय आशिल्लें आतां पार्टी कितें करपाक सोदता किंवा पार्टेक दिसता की हांचे पेक्षा आमचे कडेन बरें सुपिरियर आसा हांव कांयच म्हणना हांव लोकां खातीर आसा लोकां खातीर काम करतलें 27 बीजेपीक धाडपाक म्हाका खंयचेय मेन वाळपय पूण बाकीचे मतदारसंघ काँग्रेसीक तूं नाकाच काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेस एकूच ऑप्शन आसा म्हणटा हांव तुका तेच विचारता तूं पॉलिटिकली हांवें वोकल तुका फेस सांगलें न्ही. तूं म्हणटा आपण फक्त सामाजीक म्हाका दिसता थिवी हो कॅन्डिडेट सांग मनशाक तूं आतां डायरेक्ट पळय तुका आतां इतले तेंप तुजेर इन्क्वायरी चलतली आतां तुका पक्षांतल्यान काडून उडयलें अक्षरशः तुका खोट मारून भायर उडयलो टू बी व्हेरी क्लियरली सारकें जशी अशोक पाटकाराक खोट मारून उडयले तशी आज मनीषा उजगांवकाराक आणि शर्मिला सिद्दीकीक खोट मारून उडयले आणि आता तांणी खोट कित्याक मारला की लोकांनी बाकीच्यांनी कोणे आवाज काडचो न्ही जो आवाज काडटा ताचेर खोट पडटा कोण उरूना काँग्रेसीन तुजे सारको नेटान आक्रमक पद्दतीन हे सगळें गोंयभर वचून सांगपी दुसरो कोण उरूना पूण हांव बीजेपीच्या अगेन्स्ट झगडटलेच म्हाका येता आसतना ते बीजेपीचे भवन दिसती पडटा प्रायवेट आणि कला अकादमीचे तशें दिसती पडटा म्हाका आयडीन दोतोर ना फॅसिलिटी ना तेय दिसती पडना हांव तो मुद्दे घेतल्याच पार्टी खंय गेली आसली म्हाका लागना म्हाका रिस्पेक्ट आसा नॅशनल काँग्रेस पार्टी इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीचो कित्याक म्हाका टिकेट दिली हांव रिस्पेक्ट करता पूण हांव म्हजें तोंड बंद करचें ना कित्याक बंद करतलें हांव ओके थँक्यू व्हेरी मच मनीषा हांव म्हजें तोंड बंद करचें ना आनी लोकां खातीर म्हजो 24/7 सहभाग आसलो कोणे आपल्याक मदतीक म्हाका आपोवचें मनीषा उजगांवकार पर्सनली आसता काँग्रेसीच्या एका गटान तुका पक्षांतल्यान खोट मारून भायर उडयलें तरी तुजो आवाज बंद जावचो ना तूं तुजो आवाज बंद करचेंच ना धन्यवाद 27 गोंयांक सरकार चेंज केले शिवाय मनीषा उजगांवकर तुगी रावचें ना थँक्यू व्हेरी मच पळयत रावात गोमंतक टीव्ही